Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. राज्यसभेचे खासदार आमचो निवडून येता. पहिले फावटी फाटले फावटी विनय बाब तेंडुलकर हे राज्यसभेचेर पावले. 6 वर्सां राज्यसभेचेर गोंयच्या वतीन ताका वेगवेगळी कामां करपाची संद मेळ्ळी. हे फावटी दुसरे फावटी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे हे अनपोज पावता. सो हांव विशेष करून सगळे आमदार हांचे हांव आभार व्यक्त करता की तांच्यांनी अनपोज आमचो कॅन्डिडेट निवडून दिल्या बद्दल. आणि बाब सदानंद शेट तानवडे हांकां सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या वतीन गोंयच्या सरकारच्या वतीन हांव खूप खूप अभिनंदन करता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ सगळे आमदार तसेच आमचे सगळे विरोधी आमदार वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडंट या सगळ्यांचे हांव अपोजिशन लिडर या सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. कारण तांच्यांनी राज्यसभेक लागून आमकां पयलो मान बिनविरोध निवडून दिवपाचो दिल्लो आसा. कारण गोंयांत पयल्या वेळारूच राज्यसभा ही बिनविरोध जाली आनी ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. दुसरे आमचे केंद्रीय नेतृत्व आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आसत, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आणि आमचे संघटन मंत्री राष्ट्रीय PL संतोषजी ज्यांच्यांनी म्हाका ही संधी दिली उमेदवारीची आणि त्यामुळे हांव त्यांचे आभार व्यक्त करता. आणि पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे बूथपासून स्टेटपर्यंत सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यांनी सदोदित सहकार्य दिलें आणि एक बऱ्या तरेचें काम आमी गोंय भितर आमचें सरकार करपाक पावलें. आणि ताका लागून सगळ्यांचेच म्हणजे सगळे सहकारी पार्टीचे ऑफिस बेरर पार्टीची कोर टीम आणि सगळ्यांचेच आभार व्यक्त करतात.